चिट्ट्या घेऊन आयल्या चिटचटियात रोस्मिताय राखुया. चिटचटियात ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी हांव कॅनडा. इश्टानो, लायफ पार्टनर दोन एकल्याच्या जिवितांत आजची गरज आसा. म्हणटच आयज जो तियात्र हांगासर जावचो आसा तो तियात्र जावन आसा जुजे इवोनाचो. तियात्राचें नांव लायफ पार्टनर. म्हणटकच ह्या लायफ पार्टनर तियात्रा वयती कितें सांगूंक सोदता तें आमी तांकां मेळोया आनी जाणून घेवया. चलात तर. जेजू काही वालेकिंग सेवेनी फुडें करून पालकांची जोडी जुजे इवोन सुरू करता सिजनांतलो नवो तियात्र लायफ पार्टनर. लायफ पार्टनर ह्या तियात्राचो बरोयनार डायरेक्टर जुजे इवोन, जाका जुजे म्हूण आमी सगळीं वळखता. पालकाची जोडी येवकार तुका आमचे हे कार्यावळीन. जुजे बाब, लायफ पार्टनर हो तियात्र तुवें बरो तोकोस घेवन मांडला म्हणटकच ताचे वयर कितें सांग? सांगपाचें म्हटल्यार जायते गोबायलाचे हांवें काणयो वाचल्यात. नदरे मुखार येतात आमकां वॉट्सॅपार कितें कितें घडटा तें तर हांवें चिंतलें हाचेर एक तियात्र बरोवचो म्हणून. पूण पळोवंक गेल्यार म्हजो लास्ट एंडींग गोबायलाचेर न्हय. म्हजो हांवें दुसरीच मॅसेज हाडलेली आसा आनी खरेंच ते मॅसेजी म्हाका जायते जाण तियात्र पयल्यान वालो दिला. खरेंच बरी मॅसेज दिली आमकां लास्ट पोटे म्हजो. कितलो तोकोस तुवें गेलो जेन्ना न्यू कामर्सांक चड करून तुवें एक काळजीदारपण दाखयला, एक चॅलेंज केला न्यू कामर्सांक घालून लोकां नदरेक हो तियात्र मांडू म्हणटकच लोकांचें कितलें अप्रिसिएशन आहा आनी तुका कितलो भार आहा? हे फावटी म्हाका लोकांनी म्हटलां ह्या तियात्रान म्हज्या बरी क्वॉलिटी आसा आनी जे म्हजे एक्टर आसात अपकमींग बरो एक्टींग केलें म्हणून. पूण हांवूच नकळो म्हजें नशीब कसलें तें. वेता थंयसर म्हणटा तुजो इवन तुजो तियात्र एकदम बरो आसता पूण हॉलान घातल्यार लोक जायना, काळजाक खूब दूख भोगता अशें दिसता तियात्रच बंद करूं. पूण हांव देवान म्हाका एक गूण दिलोलो आसा तेच खातीर हांव हो म्हजो वार फुडें वता. कित्याक तियात्र दाखयता जाल्यार खूब त्रास आसात. एक्टरांक पळोवंक जाय, मागीर पेपरार एड घालूंक जाय, आका बीक मागूंक जाय, हॉलाचे पयशे ते खूब त्रास आसता. तरी पूण हांव भियेना. म्हज्या घरकारांचो म्हाका सांगात आसा आनी आमचे अपकमींग भुरगीं आसा ते म्हणटात तूं फुडें वच, आमकां तुजो सपोर्ट आसा. आनी तांचे लागून हांव म्हजो तियात्र फुडें वता. पूण हॉलान पळयत जाल्यार काळजाक दूख भोगता. जरी तर हॉलांचे आनी गांवांत जरी तर कंपेर करीत जाल्यार गांवांनी कितलो रिस्पॉन्स मेळटा? गांवांत कोचचें म्हणल्यार गांवांत म्हाका दिसता 500-600 हजार पासून आमचो पयर केलोसी पासून तियात्र जालो 1000 वयर आसलो. तियात्र करून इतली उमेद येता, भुरगीं सारकी नेटान कोत्तात. लोकूय म्हणटा शी तियात्र चड बरो आसलो म्हणून तियात्र. पूण हॉलांत येयल्यार काळीज आमचें खूब रडटा. ताका लागून हांवूच लोक हांवें कितें जेन्ना हांव म्हज्या घरकान तियात्र सोंपतकूच आमी उलोवंक वेतात, लोकांक सांगतात आमी आदार करात, आदार करात. लोक कितें म्हणटा वचात तुमी फुडें, आमकां तुजो सवदाच सांगात. पूण पळोवंक गेल्यार हॉलांत लोक जायना. हांव कितें म्हणटा दुसऱ्या डायरेक्टरांक तियात्र पॅक जाता, तुजो येवन अशें हाली 200 लोक ना हे हॉलांत येवं. म्हजो प्रश्न. हांव दुखी न्हय लोक इतलो येवंक ना, पूण म्हजो हांव म्हजो वार हांव सदांच चालू दवरतलो. पळया देव म्हाका केन्ना वयर काडटा. जुजे बाब, फुडें हांव तुका विचारूंक आसा, जेन्ना आमी हो तियात्र पळयता, जेन्ना आमी तुमची मुलाखत घेवंक येता, सायडीच्यान आमकां दिसता जावं एक्टरांक कितें कोत्ता, कशी आपली भुमिका कोत्ता पळय ती. तुमचो एक आडवे स्टोरी तुवें गुंतून हाडल्या. जितले पावटी पड्डो वयर सरता तितले पावटी कांतारा बॅकग्रावंडांतल्यान जाल्यार हो कॉन्सेप्ट असो कितें हांवें चिंतलें. कितें जायते पावटी आमी लायव्ह वाचतात, एक बॅकग्रावंड दाखयल्यार आनीक उमेद येता. आनी इतलेंच न्ही, म्हजो सेकेंड हाफाक आनी एक कांतार आसा. ते असलें कांताराक म्हाका लोकांनी जायती शाबासकी दिले. म्हणजे तुजे मदीन कशें आयलें तो सेकेंड हाफाक तुका गमतलें. म्हज्या कांताराचें हांवें कशें केलां तें आजून पासून कोणें करूंक ना दिसता, पूण हांवें करून हाडलां. निमाणे सुवातेर जी आमची पळयणारां आसा तांकां तूं कितें सांग? हांव सांगूंक सोदतां म्हजो वावर बरयता तोकोच घेवन म्हज्या वावराक तुमी वाखाणात, शाबासकी दियात. लोकांक जर आज जालो जाल्यार फकत म्हाका 200 तरी यात, म्हाका दादोशी करात. हेंच म्हजें सांग. थँक्यू सो मच जुजे बाब. देव बरें करूं. काय देव बरें.
ऑलरायट लायफ पार्टनर हो तियात्र जुजे इवनाचो हाचो मेन रोल करपी आयज आमच्या सांगाताक आसा श्याम येवकार तुका चिटचट तियात्र कार्यावळीन आनी ह्या तियात्रान तुजो एक कोडेगांत रोल आसा म्हणटकूच तुका नाटक चड आवडटा वो तियात्र आवडटा जाल्यार तूं कितें सांगता आय फील बोथ हय दोनी लायक कितलीं वर्सां सावन तियात्रांनी आसा थिएटराक हांव स्टार्टींग कार्निवाल खेळट्यात एक्चुली फर्स्ट हांव डान्सर आसलो आफ्टर डॅट आय हॅड गोल्ड मेडल एंड ऑल दॅट 3 फावटी गोल्ड मेडल हाडलें मागीर हांव कार्निवाल पार्ट्या बी आसलोलो सायड डान्स करतालो आफ्टर 2017च्यान हांव 20 म्हळ्यार कार्निवाल खेळट्यात्र आसलोलो मागीर तियात्रा येयलो म्हणटकूच ह्या तियात्राचो ओपनिंग जरी तर पडल्या ल्हान भुरगीं थंयसर आसा म्हणटकूच ताची कोरियोग्राफी कोणें केली ताची कोरियोग्राफी कोण तरी तेंची सांगाती नासलें तो तेंच्यांनी केल्या सो आमी एक फोक डान्स गायलोलो बट आमी कोत्तोली आजून पर्यंत तें करूं ना कित्याक एकूच फर्स्ट शो केल्लो आमी सो लायक दोला लायक आनी खंय गांवां शो आसा तेन्ना कोत्तोले आमी बिकॉज ऑफ टायम शॉर्ट मेळना न्हू सो तेका लागून रोल करता म्हणटकूच लायफ पार्टनर ऑर टायटला वयरूच लोक चितेच पडटा बिकॉज लायफ पार्टनर ह्या काळार जायते जाता म्हणटकूच जेन्ना हो रोल तूं खाशा प्ले करता तेन्ना तुका कशें दिसता या एब्सोल्युटली लोकांनी पळोवपाक जाय तियात्र आमी म्हणटा की लायफ पार्टनर आमचो हो लायफ पार्टनर तो सो म्हाका दिसता पीपल कन्फ्यूज जालेली आहा की आपलो पार्टनर कोण सो बेटर हो त्या चोयल्यार कळटलें की तुमचो खरो रियल हिरो कोण आनी पार्टनर कोण तो सो हितूंतल्यान कळोन येतलें या तुका जेन्ना हो रोल दिलो तेन्ना तुका ह्या रोला वयर कशी स्टडी केली आनी कितलो मानवलो म्हाका बरें दिसोलें लायक आमचो डायरेक्टर जेवण बोध ती दोगांयनी सो तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आय एम अ हिंदू पर्सन एंड सो म्हाका तशें करून कांय ना बट म्हाका हॅपी फील जालें की म्हाका एक बरे तियात्रान एक बरे डायरेक्टराचो म्हाका हिरो रोल मेळटा इज अ प्रावड मुमेंट फॉर मी सेल्फ ओके एंड आय एम हॅपी फॉर दॅट फुडें आतां कितें आसा इफ आय आस्क यू इफ वेर डू आय सी युअर सेल्फ इन द नेक्स्ट 3 years मागीर कितें सांगता आय डोंट नो इट डिपेंड ऑन गॉड ऑलरायट लायफ पार्टनराचो एक कोडेगांत वांगडी आयज म्हज्या सांगाताक आसा आमचो बाब टोनी गोन्साल्वीस आतां बाब म्हणल्यार लोकांक गमचें ना सो तुज्या कॅरेक्टरा वयर तुवेंच आमच्या ऑडियन्साक कितें सांगशी हय हे तियात्र हांव शेमायच रोल करता कॉमेडी रोल सो असलो रोल हांवें एक पाट हेडां केल्लो सो तातूंत लोकांनी म्हाका म्हणलें हो रोल तूं केन्ना करया सो जुजेल म्हाका सेम रोल हांव बरयलो कशें दिसता तुज्या जिवाक जेन्ना तूं हो रोल प्ले करता सारकें बेस्ट कित्याक लोक येयले म्हणटा सांगताय म्हणजे तियात्र कापास म्हणटा बरें केला शेमायच रोल सारकें उलोवपा तसलें जालां तशें करून म्हणटाय हय तुका पयलीसान अशें बायल न्हेसोन कॉमेडी करूंक आवडटा काय एक्चुली ना बट शेडां केलें तेन्ना सो गोडे म्हाका दिसोलें गोडे म्हणच्यान जाय तुम हो रोल सो जाता रोल आतां एक तूं शेमाय जाता म्हणटकूच तो त्याच तरेन एक डायलॉग म्हणून दाखयशी आज सोद्या ताड पडो हातीर वचून म्हणटा आवय खूंय हांय गो तुमी तुमी आमगे कितें आयले गो ऑलरायट उरलेले आहा ते म्हाका दिसता ऑडियन्सान तियात्रान पळोवपाचो शेमाय तूं जात करपाची तूं शेमाय तूं जात करूं जाय दुलोपा कळटा जेजूच्या केस केसो लोक जियेताय रे संवसाराक संवसाराक जियेत म्हूण तूं बेजार जालो कितें ऑलरायट आमचे सांगाता आसा एल्नोरा आनी क्रिस्टी चितशे तियात्र कार्यावळीन येवकार तुमकां आनीक तुमी ओपनिंगान फाटल्यान एक डान्स करता पयलीं सद्याक तो कोरियोग्राफ कोणें केलो एगिमा एगिमा म्हण आमगे भयण आहा ओके आनी तुमकां डान्स करपाक पयलींसान आवडटा ओके आतां तुमकां टॅलंट ऑन स्टेज दाखोवपा मेळलो म्हणटकूच लोकांनी कितें रिस्पॉन्स दिला वो तुमकां कितली उमेद येता हें करपाक बरी उमेद येता लायक लोक एनकरेज करता आनी पार्टिसिपेट करपाक ओके हे डान्स स्टेप्स आसा डिफिकल्ट आसले ना ना सो हांव पयलींसान डान्स करयत येताय सो इट वॉज क्वायट इजी फॉर अस तियात्रांनी डान्स करप म्हणल्यार एक डिफरंट उमेद येता ते लायक First फर्स्ट time ना. टायम कित्याक पार्ट घेताय आनी लायक हॅपिनस येता सगळे कडेन एक कडेन दुसऱ्या लोकां मुखार परफॉर्म करप तशें तुका कितली वर्सां 15 आनी यू 12 ओके आनी खंय शिकता मारिया बंबिना कॉन्वेंट हायस्कूल बोथ तो काय भयणी ना ऑलरायट ओके ओके
उतर दितले उतर जावन आसा मोग यू विल हॅव टू कंटिन्यू दॅट जस्ट टायम स्टार्ट्स नाव मोग 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 म्हटल्यार एक जिविताचें व्हेरी डिफिकल्ट वर्ड सो मोग कोत्ता ताणें चिंतपाची गरज आसा एन चिंतून डिसिजन घेवपाचें आसा कित्याक लायफ एकूच फावटी मेळटा परत तें लायफ मेळना सो बेटर तुमी वत्यात चोयल्यार कळटलें मोग कितें आनी लायफ पार्टनर कोण आनी मोग कितें सो तुमी मोगान कशें रावपा तें ह्या आनी तुमी समज कन्फ्यूज जाली बोथा तुमचें पडना जाल्यार कपल्सा भितर झगडी जाताय जाल्यार तुमी वत्यात चोयाय तेन्ना तुमकां कळटलें की मोग कितें आनी लायफ पार्टनर कितें मोग 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 कितें मोग? मोग फुडें उलय मोग न्यू वर्ड आहे ओके मोग मोग आमचो एकामेकाचो सदांच उरतलो कातराची लायन होते घोडल्या आता ना गोल्ड्या मोग मोग कोत्ताय हांवें मोग केला अजून कोणाचो मोग मेळोंक ना मोग मोगाचो जाता फोग आनी फोग दोग रोग लोगू मोगा फोग दोग मोगा फोगू न्हू आनी कित्याक दोगा आं दोगू दोग वत न्हू रे तुमच्या सांगत आसा लायफ पार्टनर हो जुजे इवोनाचो तियात्र हाचो एक कोडेकांत वांगडी आमचो बाब आग्नेलो दाबोली पोली सद्याक आमचे कार्यावळीन तुका येवकार आनी लायफ पार्टनर ह्या तियात्रा वयर जरी तर हांवें तुका विचारलें जाल्यार तूं कितें सांगतलो सांगपाचें म्हणल्यार एकूच लायफ पार्टनर हो शो ताजे कॉन्सेप्ट वय आहा एकदम बरो आसा ताका शाबासकी जुझ्यान इवन कित्याक अपकमींग आर्टिस्टांक घेवन जेन्ना हें प्रोडक्शन घेवन तो फुडें येता ताका भरपूर एके भाशेचो गाट्स जाय आनी ते गाट्स ताणें दाखयल्यात जायते फावटी आमी आमचे ऑडियन्स मोगाचे ऑडियन्स जे एके भाशेन सुमार केल्ले भाशेन करतात हांव म्हणटा तशें करचें न्ही या तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दियात फुडें तांची पावलां फुडें वचपाक इतलेंच म्हजें तुजी कातारां कितली आसा ह्या तियात्रांत हांव सद्याक एक सोलो म्हणटा एक डुओ म्हणटा जुजे बरोबर आनीक एक चौको म्हणटा जेन्ना तूं तुजो सोलो गायता पालकार एक मेलोडी अशी फॉर्म जाता आनी तूं तितूनच बुडलेलो आसता पयलींसान तशेंच या ते गॉड गिफ्ट म्हणटात तशें आनी चड हांव गॉड गिफ्ट म्हणल्यार चड देव बरें करूं म्हणटा आनीक सासणीक जिवीत मागता आमच्या स्वर्गीय आल्फ्रेड रोजाक आमी ल्हान आसतना तेजे ऑडियो कॅसेट्स आयकून एके भाशेन आमी कांतारां म्हणपाक शिकल्यात सो हो व्हडलो गिफ्ट ताणें आमकां दिला निमाणी स्वता जी आमची कार्यावळ पळयता तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां हे डायरेक्टर येतात जायते पयशे इनवेस्ट करतात नाजाल्यार ते कितें करतात दुसऱ्या सव्या वचून कितलेशें तरी डोनेशन हाडटात आनी आपले एके भाशेन आपली कला दाखोवपाक ऑडियन्सा फुडें हाडपाक प्रयत्न करतात हांकां शाबासकी आनी हेच भाशेन सगळे डायरेक्टर येयल्ले आसात सो ह्याय डायरेक्टरांक एके भाशेन आमी तियात्र पळोवन तांकां पूश करपाची चड गरज आसा आनी हांव चड देव बरें करूं म्हणटा बाय केन्ना तुका तूं एके भाशेन खरेंच तूं पूश करता एक व्हडलो डायरेक्टर वो ल्हान आमचे आर्टिस्ट तांकां सगळ्यांक एक सोयीक तातूंत लोकां फुड्यान पावपाक एक संदी दिता तुका चड देव बरें करूं म्हणटा आनी जुजेचे हो तियात्र फुडें वचो म्हूण हांव देवताय मागता आनी ऑडियन्सांताय मागता आदार करूं थँक्यू थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट रायट लायफ पार्टनर ह्या तियात्राचो आनीक एक वांगडी आमच्या सांगाताक आसा अंश योका तुका चिच्चर तियात्री कार्यावळीन पयलीं सुवातेर तियात्र कितलें आवडटा तियात्र म्हाका खूब आवडटा हांव बरें ल्हानपणींतल्यान म्हटल्यार 7th 8th आसतना हांवें पयलें कांतार म्हटलेलें माचयेर आनी तेन्नाच्यान म्हाका तियात्राची खूब आवड आनीक जाल्यार हांवें 3-4 तियात्र केल्या आनी कॉलेज कॉम्पिटिशनाचे तियात्र हांवें केल्या सो तियात्राचो खूब मोग म्हाका ह्या तियात्रान कितलीं कातारां ह्या तियात्रान हांव फकत 2 कांतारां म्हणटा एक ट्रियो म्हणटा आनी एक सोलो म्हणटा केन्नाच तुमकां लँग्वेज प्रॉब्लम जाता कित्याक तियात्रान एक दुसरी भास उलयता आनी नाटकांनी एक दुसरी भास आसता म्हणटकूच तुका कम्फर्टेबल कितें ना म्हाका दोनी कम्फर्टेबल हांवें नाटकूय केलां एक रुपेश जोगले हाजें आनी तियात्रान म्हण तूं जाता कांय ना तशें ऑडियन्साक आयज तू काताराच्यो 2 लायनी म्हणून दाखोवन शो तुज्या कोरसाच्यो
चार लायनी तुका म्हणजे सोलोचे म्हणटा मुनिसा सात गोरीब गिरेस तोशेच दुर्बळ तोशेच भिकारी लांबरून या संवसारान गोरीब गिरेस बावा तुझ्यान जावंक येता आसो तर तुज्या नशिबान आणि याचे लिरिक्स हेजे लिरिक्स असं हॉर्टेस्यो पेरेरा ताणें बरयल्ले आख्खे जस्टीस केलो अशें म्हाका दिसता म्हज्यान म्हणपा जाता आयकन ऑलरायट सावळी दिसता हँडसम तोंडान सारको बाबल गम आय लायक युअर कॅरेक्टर दिसता तू कॉमेडियन दिसता तू सिंगर फायनली तू दिसता म्हाका एक्टर ऑलरायट आमच्या सांगताक आसा जुजे इवोनाचो पूत बाबा स्टेन्सियो येवका तुका आमचे ही कार्यावळीन आनी लायफ पार्टनर हो तुमचो सिजनाचो म्हाका दिसता 7वो तियात्र हे म्हणटूच लायफ पार्टनर हालींच्या समाजान सगळ्या पिरायेच्या मनशांक लागता आनी लायफ पार्टनर म्हणटकूच लोकूय चिंतूंक पडटा लायफ पार्टनरा वयर आनी कितें दाखयलां तें लोक पळोवपाक येता म्हणटकूच हांव तुका विचारूंक सोदता ह्या तियात्राचेर तुमचें खाशेलेपण कितें मेन म्हणटा तें ह्या तियात्रान तुका सगळें आहा मिक्स फूल कॉमेडी एवरीथींग बट स्टोरी वायज इज द बेस्ट लायक म्हजे दिसपान आमगे आतां हितून तियात्र काडले पूण हे पाट स्टोरी सारकी युनीक आहा आनी मेन म्हणटा तें एंडींग आहा तें कंप्लिटली डिफरंट एंड लायक युनीक आहा सारको आखो फूल सस्पेन्स एंड एंडींग इज अनएक्सपेक्टेड लायक हांव मागोता लोकांक येवन चोवपा तियात्र आनी ओपनींग कोरस ते एंडींग पासून चुकयनाका कित्याक एक पासून पार्ट चुकयलो जाल्यार तुका एंडींग कितें तुमकां कळपाना तुवें कितलो बार घेतला ह्या तुज्या मामा दादाच्या तियात्रान सगलो मागीर म्हजेर पडटा बार आनी म्हाका लायक करपा पयलेंसून तेंचे सांगात आहा आनी बाराबो मेण कोता हेजो फॅमिली बाराबो आसताय आनी म्हजे दिसपान ही मुगे कायदो तेंका सपोर्ट करपा कित्याक कोंकणी पालका वावर सांबाळपा हांव तेंका आदार करता तूं कितें कोत्ता ह्या तियात्रान कॉमेडी आनी कांतरां हय जरी तर हांवें तुका कांतारा सायडीन विचारीत जाल्यार यू नो एक सगळीं कांतारा जेन्ना एक सीन स्टार्ट जाता एक आवाज हो यू नो प्री रिकॉर्डेड आसता आनी आयकोंक इतलें बरें दिसता म्हणटकूच हो कॉन्सेप्ट कित्या लागून मेनली आतां आमी हितूंक 3 कांतरां आमगे प्री रिकॉर्डेड हांवें आयकोंक बरें स्वता सो लायक तुका क्रिएटीव वे करपा मेळटा लायक तुका जाय तशें करून करपा मेळटा हितून 3 कांतरां हांवें केलें 2 कांत हांवें बरयले हितूंतले हांवें सिंग केले आनी एक पापा गेलो मेन कांत डिफरंट सोदा बरो सोदा लायक सोदां आमी ट्रेडिशनल तियात्रांक मातशें लायक क्रिएटीव पार्ट एड केला आमी पार्टी फुडें म्हाका दिसता रायटर डिरेक्टर रेडी करून दवरला जुसेर ऑलरेडी मुगे मुवी प्लॅन चलता आतां मुवी आतां नेक्स्ट इयर आमी स्टार्ट करतले सो वेटिंग फॉर इट ऑल द व्हेरी बेस्ट ओ लोका दोतोर तू खंयची गोष्ट लागता तू खंयचो मनीस हांव दाबोली दाबोली दोतोर हेनरी मेला रायट जायतीं कांतारां ह्या सिजनान जायत्या तियात्रिस्तांक जायत्या पंगडांक म्हणटा म्हणटकूच उगडास कशें वता गॉड गिफ्ट इतलें म्हणून आतां एक देखून प्रॉम्प्टींग देखून घेयना हांव बट जेन्ना बी कांतार बरयता तेन्ना जायती प्रॅक्टीस करता एवरी डे त्या कांतार मुडीच रावता तीच उतरां म्हणटा तूं काय तुज्या मोतीन कितें आसता कॉन्सेप्ट सेम 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 जरी तर केन्ना एक उतर चुकलो जाल्यार हांव ब्लँक वयता हय तेका लागून प्रॉम्प्टींग बी केन्ना घेयना ओके जुजे इवोनाचो तियात्र जरी तर आमी पळयत जाल्यार जायत्या डायरेक्टरांक तूं नाचला दोगले न्यू फेसीस आमकां दिसून येता म्हणटकूच हो जेन्ना न्यू फेसीस एक डायरेक्टर घेवन येता जायतो कोच त्रास घेवन येता म्हणटकूच तुवें जेन्ना हें पळयलां तुज्या दोळ्यांनी तूं तेंच्या तियात्रान नाचता नाचो वावर देखता तेन्ना तुका ताका कितें म्हणून दिसता जेन्ना हांव तुगे प्रॅक्टीसेक गेल्लो न्ही तेन्नाय तुवें सांगलोलें तुगे स्टोरी एकदम बरी म्हूण कित्याक लायफ पार्टनर म्हाका कितें दिसलें लास्टाक तेका व्हंकल सोडून आसतली आनी तो म्हणटा आसतलो की माय आपले घेवन म्हणजे मादर माय इज अ लायफ पार्टनर म्हणून आनीक सेकंड थींग जेन्ना हांवें भुरग्यां पयलीं एक्टींग कोत्ता तेन्ना जेन्ना ते एक कॉमेडी कोत्ता वॉयस बी ते गेलो हांवें तेन्ना एक म्हण हें कोण न्यू म्हणपा लागलो मागीर आनी एक भुरग्या पयलो मागीर तेका विचारलें तो म्हणलो हिंदू श्याम म्हणून तो बेस्ट बरो रोल लागलो म्हाका आनीक इवन हांवें जुजे चेड्या केन्नाच येयलो ना कॉमेडी कोत्तो सो तेका देखून चोयलो बरें दिसलें सगळी कॉमेडी कोत्ताय ते आनी इवन सॉंग्स देखून बरी तेगे हितू जरी तर हांवें तुका विचारलें खासगी जिवितान जेन्ना कसलीय घडणी घडटा आनी यू नो तुमी दूख तुमचें लिपोवन चड करून तियात्रिस्ताक तुमी लोकांक एंटरटेन कोत्ता तेन्ना तुजें कितें एक्सपिरियन्स कित्याक
तुजें कूद गोडणी गोडोन दूख काळजान लिपोवन लोकां सोबे माजार येता लोक तुका अप्रिसिएशन दिता म्हणून कितले गाट्स तुमकां जाय हेजेर एक कांतार म्हणलें कलाकार म्हूण आनीक आज जरी तर तें कांतार म्हणलें जाल्यार म्हाका रडपा येतलें कित्याक आमकां जायत पाट म्हणपा इजी आतां 1 तारीख म्हागे बायल भायर पडली आनीक मागीर 3 तारखे म्हाका शो आहलो सो हांवें चिंतिल्लें म्हणजे 2 तारखे म्हणटा मरण केलें म्हज्या बायलेचें मागीर म्हज्या जिवितांत म्हाका बाय व्हडलें हांवें बायेको विचारलें ताका बाब म्हणटा बाबा कितें करूं पापा तूं वच म्हणपा लागलो मागीर हांवें दोग तियात्रिस्तांक विचारलें हांव कितें करूं तो म्हणपा ना तियात्रा वच आनी कांतार म्हूण कोणाको चड उलयनाका म्हणपा लागलो आयजूय हांव तियात्रा येयला कांतार म्हणपा म्हणटलो आनी वयतलो तियात्रिस्तान म्हाका दिसता एक तुजो कायदो असो तियात्र म्हणजे पयले धरून तुमी सॅक्रिफायस करता हय हांवें जायत पाट आयकिलां की अशें करून घरा मरण देखून आहा जाल्यार जायत जाण तियात्रा गेले म्हूण बाय द ग्रेस ऑफ गॉड म्हाका तशें करून जालें ना आनीक म्हाका दिसता मुगे सासपाय मेल्लो ते दीस देखून हांव नको तेगे बॉडी हाडली काय हें केलें पूण तेन्ना हांवें सिंगींग केल्लें मिनी दे बांदाराक कितलो आसपाव तुजो तियात्रांक आसतलो कितलो तेंको तुजो तियात्रांक आसतलो हात म्हाका मातशें कितें डिफरंट दिसलें अशें गोड्यांक ब्रेक घेयत कित्याक आतां म्हगे बायेकूय कोण ना आनीक म्हाका बाये सपोर्ट करूं देव पूण चोयतलो म्हगे बाय कितें म्हणटा इनकेस म्हाका बायन सांगिल्लें म्हणचे बापा तूं वच बी म्हण जाल्यार वयतलो पूण चड को मातशें ब्रेक घेतलो आतां कोणाक आहाय तें कोत्तलो तियात्र थँक्यू सो मच रॉन्स पाप एंड ऑल द व्हेरी बेस्ट गरिबाची तुम्ही सेवा करात जिवितान बरो तुम्ही वावर करात आणि संसारात तुम्ही बरे नाव दवरात म्हज्यान म्हणपा जाता कॉमेडियन ऑजवीन आनी लवीन आयज आमच्या सांगाताक आसा कशें दिसता जेन्ना जुजे इवनान तुमकां कॉमेडी दिली आनी यू नो तुमचो टॅलंट लोकां नदरेक तुमकां करूंक दाखोवंक संदी मेवली तेन्ना कशें दिसता सारकें बरें दिसलें हय बरी उमेद सारकी चड उमेद जेन्ना स्टेजीर कॉमेडी करता तेन्ना कितली मजा येता चड मजा येता लायक हांव एक्चुली म्हगे रोल सिरियस बट फर्स्ट टायम तेंगे हितून भितर सोलता तेदोसान म्हाका कॉमेडी रोल दिली तेमी लोकांक मानतलो कितें तें खबर ना जालो पण मागीर जेन्ना लोकांक मानून गेलो तेदोन बरें जालें कॉमेडी तुका जाता अशी आनी ती केलें जाल्यार लोक अशें करून हें जाता तुज्या खासगी जिवितांत तूं कॉमेडियन अशें ओ सिरियस टायप मनीस ना फर्स्ट हांव सिंगर एश म्हूण हें जालोलें सो सिंगरांतल्यान हांव भितर सरलोलें मागीर म्हाका सिरियस रोल मेळ्ळो मागीर सिरियस रोल मागीर जालें म्हणटरी जुजे इवनागे हितूंतल्यान हांव कॉमेडी हितूंतल्यान येयल्या सो लोकांक मागीर मानून तुजें एक्सपिरियन्स कितें इज इट फर्स्ट टायम ओ कितें फर्स्ट टायम म्हळ्यार तुजे वनागे 3 तियात्र नाचिला बट आनी हें मुगे चवथे तियात्र सो एक्सपिरियन्स बरो येता थँक्यू कितलो मानून गेला जायत गेला जेन्ना तुजी फॅमिली तुका पळोवपाक येता तेन्ना कितें म्हणटा तें सारकी चड बरें दिसता सारकें हय कित्याक आजा पासून 8 जायलें इशी म्हणून बरें दिसलें जायत जायलें कॉमेडीन कितें क्लिक जालोलो डायलॉग असो उगडास आसा म्हळ्यार जाता जायत लोकांनी येवन पळोवपाचो लोकांनी चोवपाचो तुमच्या डायरेक्टराक तुमकां कितें म्हणपाक म्हाका इतली बरो चान्स दिले म्हूण एक 3-4 तरी तियात्राच्यान म्हाका चड बरो दिसता ताका लागून थँक्यू म्हणपाक सोदता ताका हांवूय थँक्यू म्हणपाक सोदिता कित्याक जो पर्यंत तूं एक लायफान आनी कितें घेयना ट्राय कोना न्हू ते पर्यंत तूं कोणा तूं कितें कोण आहा तें आनी कात तें सो थँक्यू म्हणटा की म्हाका कॉमेडी रोल दिलो आनी हांव तेतूंतल्यान अशें करून हें थँक्यू सो मच ऑल द बेस्ट ऑलरायट आमच्या सांगात आसा लायफ पार्टनर ह्या तियात्राचे मेन रोल करपी आमचे बाय अलिना चिटचॅट तियात्र कार्यावळीन येवकार तुका आनी जायते भाशेचे रोल्स तुवें केल्या म्हणटकूच ह्या तियात्रान जेन्ना आमी तुका दुसरो रोल करता तेन्ना पळयलें तेन्ना पयलीं सद्याक तुज्या खासगी जिवितान तुवें कितलो अनुभवला रोल करता जायते कित्याक मुगले जिवितान जायते दूख येयलो आनी तितूंतल्यान हांव भायर सरलो आहा न्हू म्हणटरी तीच हें करून हांव मुगे फिलिंग्स तितूंतल्यान भायर सोदतात म्हाका आनी कितलें अप्रिसिएशन दिलां जायते दिलां हय जायते दिलां हो रोल कितें असो डिफरंट असो लागला तुका लायक ऑफ प्ले करता आसतना या फर्स्ट पार्ट प्ले केला हांवें सॅड रोड आनी व्हीलचॅर विदाउट दिस थींग पॅरलायज फर्स्ट टायम केला जायते रोल तुवें डिफरंट डायरेक्टराक केल्या म्हणटकूच एक सोरोड प्रश्न ह्या तियात्रान जायती चडशी न्यू कामर्स आसा आनी तुकाय ऑपोजीट एक न्यू कामरूच असो म्हज्यान म्हणपाक जाता आनी इतलो यू नो तेणें रोल स्टडी केला म्हणटकूच तुजो सहकार ताका कितलो
आसा केन्ना चेंज जावन दुसऱ्या बेली रोल करून चोवपा जाय न्हू तेन्ना तुका कळटा एक्टरां बेली कितें आनी तेंचे बेली कितें म्हळ्यार डिफरंट अशें कळटा. ह्या थिएटरान जायते न्यू कमर्स आसा आनी सगल्यांनी आपले 100% दिला म्हणटकूच तूं कशें पळयता ताका? एकूच भाशेन कित्याक फाल्यां ती चोय चोडटिली आमी मातशें वयर आसा म्हणटा आमी सकयल रावूं जाय न्हू तेंचे बेली रावन एकूच भाशेन. तुजी कातारां कितली आसा? सद्या एकूच हय. ह्या तियात्रा वयर तूं लोकांक कितें सांगूंक सोदता? ये चोयाय स्टोरी बरी आहा आनी कांतराय आहाय बरी चोयल मोठी कळटलें हांव म्हणच्यान कांय सांगूं जाय लोक सांगता तें आमी आयकपा न्हू आमच्यान सांगूं जायना न्हू. कितले तुका यू नो इमोशन्स प्ले करूंक मेळटा जेन्ना मागीर लेटर हाफान जेन्ना तुजो गोरकार तुजी सिरीज करता तेन्ना कितले इमोशन्स तुका कन्वे करपाक जायती सगळें इमोशन आसा लास्ट एंडींग पासून. तुका हांवें विचारलें तुका सॅड रोल करूंक आवडटा नेगेटीव रोल जाल्यार तूं कितें सांगता? सगळें फूल. ओके थँक्यू सो मच ऑल द वेरी. थँक्यू तुकाय थँक्यू. एक टंग ट्विस्टर आसा जो तुवें आन्सर करपा पडटलो. ओके टंग ट्विस्टर असो काडली जीप लायली ताड्याक बोकडेन किस दिलो पोल्याक. काळी जीप लायली ताळ्याक बोकडेन काडली जीप लायली ताड्याक व्हंकलेन किस दिलो पोल्याक. काळी जीप लायली पोल्याक ओकलेन दिलो किस पोल्याक. काडली जीप लायली ताड्याक व्हंकलेन किस दिलो पोड्याक. काडली जीप लायली ताळ्यार ओकलेन किस दिलो गळ्यार पोल्याक. ओके काडली जीप लायली ताळ्यार ओकलेन किस दिलो पोल्यार. आवय जावपा ना. काडली जीप लायली पोल्या ओकलेन किस दिलो पोल्या. काडली जीप लायली ताड्याक व्हंकलेन किस दिलो पोल्याक. काडली जीप लायली पोल्या काडली जीप लायली पोल्या काडली जीप लायली ताळ्याक ओकलेन किस दिलो पोल्याक. हांवें पयलीं सद्याक येवकार तुका चिटचॅट तियात्र हे कार्यावळीन ह्या तियात्रान लायफ पार्टनर वेगवेगळ्या टॉपिक्साचेर तूं कातारां म्हणटा वेगवेगळ्या तियात्रांनी म्हणटच ह्या तियात्रान तूं कित्याचेर कातार? ह्या तियात्रान हांव एक लाकडाचेर कांतार म्हणटा. वॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए लाकूड. लाकडाचेर जायते वस्तू करूंक जाता. आपणाची इकमत उजार करून देव करपाक जाता आनी निमाणें केलां हांवें सगळें हिंदू पासून मरत जाल्यार लाकडाची गरज आसता तांकां लासोवपाक. कित्याक लागून चिंतलें तुवें लाकूड हो टॉपीक? ना लाकूड युनीक टॉपीक न्हू तो कितें तेजे तो फायदो कसो पडोंक शकता तेजें दाखयलां आनी निमाणें त्याच लाकडाचेर तूं काशांक वता आनी त्या काशान तूं न्हिदता. एकदम बरी मेसेज वयता म्हाका दिसता कातारां वयल्यान लोकांनी पळोवंक जाय. दुसरे सुवातेर तुका विचारूंक सोदता जायते तियात्रिस्तांनी जायत्या सिंगरांनी आपले तियात्र काडले म्हणटकूच तुवें कितें येवजिलां तियात्र? हय म्हाज्या मनान आहा पूण हांव नासलो न्हू मदें हांव भायर आसतालो सो आतां येयलां आतां मनान आहा तें हांव ट्रोनींग सांगून म्हणटालो बरी रे म्हणून पूण आसतलो हें डेफिनेटली श्योर. थँक्यू सो मच. थोड्या झाडांक फुलां दिल्या थोड्यांक जाता फळां थोड्यांक गरजेक पडटा एकेका झाडाची त्या पाळां. ऑलरायट आमच्या सांगात आसा लायफ पार्टनराचो एक वांगडी आनीफ पयलीं सद्याक चिटचॅट तियात्र कार्यावळीन येवकार. इज इट द फर्स्ट टायम तूं रोल करता तियात्रांनी? ना म्हाका जायतीं वर्सां जालीं हांव तियात्रांत भाग घेता. जंय हांव आतां सोवर तियात्र ताच्या पयलीं हांवें जायते तियात्र केल्या. ह्या तियात्रान तुजी भुमिका वयर कितें सांग? हे तियात्रांत म्हजी भुमिका एक बायची भुमिका कितली चॅलेंजींग आसा. सस्पेन्स. हय लोकांक कितें सांगो दिसता? हांव सांगूंक सोदतां ती तुमी लोकांनी येवन हो तियात्र पळोवचो आनीक ह्या तियात्राची बरी कितें मेसेज आसा ती लोकांक दिवची आनीक तांकां जर तियात्र मानता जाल्यार तुमी लोकांक दुसऱ्या लोकांक सांगचें आनी दुसऱ्या लोकांकूय हो तियात्र पळोवंक धाडचें. थँक्यू सो मच. थँक्यू. स्पिकराच्या हातान कोटी हांव कोटी घेवन भोंवना. तुजी दूख हे म्हज्या घरान तूं येता ना दोग सारके. ऑलरायट पालकाची जोडी आमचे बाई इवॉन आयज आमच्या सांगाताक आसा. चिटचॅट तियात्र हे कार्यावळीन येवकार पयलीं सद्याक तुका आनीक लायफ पार्टनर हो तियात्र एक नांव म्हणटात लायफ पार्टनर आयकतात एक सगल्याच्याच कानार बसलेलें आसा
म्हणटकूच जे तुमी दाखयला लायफ पार्टनर जशें परी तुजो गोरकार सांगता एक 8वे स्टोरेची स्टोरी आसा जाल्यार तूं कितें म्हणूंक सोदता घोवान सांगिल्लें तें सारकें एक 8वे तरेची आहा लास्टा पासून लोक रावता चोवपाक कित जाता कोण काय म्हूण आनी लायफ पार्टनर म्हणून कितें काय म्हूण लायफ पार्टनर म्हळ्यार जाय जाण चिंताय आसतलीं लायक गो बायला आमी जाय जाण म्हणटाय बट लायफ पार्टनर म्हळ्यार एंडाक भोलतेंच आसता आनी ते पासत लोक थिंगाचो हालना पासून ते एंडींग जाल बगर न्यू कामजांक जायते न्यू फेसीस आमकां हांगासर पळोवंक मेवता म्हणटकूच तुवें एक चॅलेंज घेतली न्यू कामजांक इंट्रोड्यूस करपाक तियात्रांनी जशें परी तांकां तातूंतल्यान एक आनीक संदी मेवता जाल्यार तुवें ही चॅलेंज तुका कितलें सक्सेसफूल जालां सांगपा म्हळ्यार आतां म्हगेलें 7वें प्रोडक्शन एवरी शोवाक आमी न्यू भुरग्यांक हाडले आनी न्यू भुरग्यां पालकां दाखोवपाक सोदताय पूण जायते फावटी अशें जालां आमी एवरी टायम शो जेदोना हॉलां म्हणटाय तेन्ना हॉलां लॉस जाताय कित्याक लोक हे न्यू भुरग्यांक चोवपाक सोदनाय आनी न्यू भुरगीं आहाय म्हूण थोडो लोक जाण थोडी कमिटी जी आसताय ती आपल्यागे गांवां पासून व्हरपाक सोदनाय सो तांकां नाका न्यू भुरगीं कोण जायते जाणां तोंडा कानांतल्यान आयकलां पयरू पासून हांवें आयकलां मुठाय हूंय ते जुजय इवन म्हळ्यार तेंगे ते ना आमकां व्हडले डायरेक्टर जाय म्हूण हांव एकू म्हणपाक सोदितां जे व्हडले डायरेक्टर आहाय हांव कोणाकू वायट मागना कितें म्हणा बट हांव इतलें म्हणपाक सोदितां आतां हे व्हडले डायरेक्टर आहाय तांकां तुमी लोकांनीच तांकां व्हडले थिंगचेर पावयले जरी तर तुमी हे भुरग्यांक तरी एप्रिशिएट करून बरें वयर काड जाल्यार तीं तेच पावंड्यार पावतलीं आनी फाल्यां आमगेले व्हडले डायरेक्टर कोणू आहाय त्या कोणाका बट कितें जालें वायट बरें जाल्यार आमगे पालक बंद करतलीं आमी ना न्हू मुखार व्हरोंक जाय आनी जरी तर ऑडियन्स जरी तरी आमगे न्यू भुरग्यांक तरी तांकां दिनाय हो पालक आनी मुखार वचपाना अशें म्हाका दिसता कित्याक तितले फावटी आमी जेन्ना सायडीच्यान तुमकां इंटरव्यू घेवपाक येता वो तुमची मुलाखत घेवंक येता तेन्ना सायडीच्यान तियात पडत जाल्यार हो एक दुसरेच भाशेन आसा म्हणजे एक पड्डो उबारतना यू नो एक कांत जाता प्ले आनी एक मेलोडी आसा तातूंत आनी एक वेगळी सुरीची रूच अशी आसा म्हणटकूच लोकांनी हो तियात कोऱ्यांनी येवन पळोवंक जावं अशें म्हजें म्हणटलें जाल्यार जी आयज ही कार्यावळ पळयता तांकां तूं कितें सांगता तांकां हांव सांगूंक सोदितां आयज पासून आमी शो घायला लॉस आमी सांगोंक दूख भोगता बट लॉस बट एवरी टायम आमच्या हॉलान शो घाताय तेदोण आमी लॉस जाताय हांव म्हणटा जेन्ना व्हडले डायरेक्टर लोक फूल जाता तितून तुलो एक 100 पासून लोक तिकेट काण येवपाक खूंय आसत काय दिसता दूख भोगता सो तें देवा गेले वचून कांय म्हणपाक जायना पूण हांव लोकांक सांगूंक सोदतां एक आज सोड विनंती कोता आमचे सोने डायरेक्टरांक जे न्यू भुरग्यांक घेवन येताय तांकां तुमी तांकां दिवपाक जायो आनी तांकां वयर काडपाक जाय इतली मुगे विनंती आनी सोजमोता मुखार तुमी कोतली म्हूण ओळ्यांकूय चान्स दिनाकाय दुसऱ्यांकूय चान्स दिन चोयाय इवन तो इगोजांनी हूंय कमिटी आसाय तांकांय सांगूंक सोदता म्हजो राग दोनाकाय हांवें सांगिल्लें म्हूण ओपनली सांगिलां कितें आमच्या कानान आमकां आयको येता तुमी तें म्हणा आनी मागीर म्हणटाय आतां तियात्र केसो आलोलो तेश कोताय सो आमकां आमगे तियात्र आमच्या आंगार घालूंक पडटा ताका लागून प्लीज विनंती हेड देरा तेकले म्हणटकूच ताची तयारी कितें कशी चल्ल्या हेडाची तयारी अजून जाल ना कित्याक आमी एक तियात्रान आहाय सो तियात्र चलता आसतना तो हेड घाल जाल्यार लोक पयले कार्निवाला हेड आमगे पयले इन एडवान्स बूक आसता सो आमकां हेडा कसले प्रॉब्लम जायना लोक हेडा हाटीन आमकां कडकोता पूण तियात्रा हाटीन केदो हाडटा तो खबर ना जायते न्यू टॅलंटाक तुवें म्हणजे हेडाकूय न्यू टॅलंट दिसतले हय आमगे सदांच न्यू भुरगीं आसताय आनी बरें कोताय आनी एवरी इयर आमी एवॉर्ड पयले कॉम्पिटिशन चलता आसतना एवॉर्ड घेवन घराक येतालीं सो भुरगीं बरी एक्टींग कोताय इवन दो आमगे तियात्रा पासून कांय बरीं भुरगीं कांय बरी एक्टींग कोताय बरी एक्टींग कोताय सो प्लीज लोकांक म्हाका आतां रिक्वेस्ट थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच तुमकांय कित्याक तुमी येयन आमगेली उर्बा आनी वाडयताय आनी संवसार भर लोकांक पावयताय ताका लागून तुमकां कालच्या कॉलेजान देव बरें करून थँक्यू कॅन्डिडेट थँक्यू सो मच ऑलरायट आमचे सांगाते आसा बाब आर्नल्ड येवका तुका आमचे कार्यावळीन आनीक आयचो तियात्र तुजो इवनाचो तूं पळोवंक आयलोलो वय कॅनेडा बाय हांवें तो पयलो एक फावट पळयला सांवड्डे आयज हांव दुसरे फावट येयलां कित्याक हांव पयलो तांकां एक्टींग करतालो कितें आसा जावं तुका कितें आवडलां पार्ट बरी आसा आनीक लास्ट पड्डो एकदम बरो आसा लास्ट पड्डो लागला तियात्र तियात्र बरो आसा बरें स्टोरी वायज बरी आसा कॉमेडी आसा आनीक तें अलिना बाय अलिना एकदम बरें एक्टींग करता एक्टींग म्हाका लायक जाता
थँक्यू सो मच तुका कसो लागला तियात्र आयज तियात्र एकदम बरो आहा मॅसेजी सद्या बरी आहा आनी सगळ्या लोकांकूय तो लायक जाता बरो लागलो शो फर्स्ट हाफ जाला आनी सेकंड हाफूय बरो लागतलो म्हणून हांव उडयतां देव बरें करूं तुका कसो लागला आयचो तियात्र आयचो तियात्र कसो लागला बरो आहा तियात्र हय तुमकां आयचो तियात्र कसो लागला बरो बरो तुका कसो लागला आयचो तियात्र येस ह्या तियात्रा वयर कितें सांगशी कसो लागला वय बरी आहा स्टोरी बरी आहा सामकें डिफरंट युनीक ओके थँक्यू तुका तियात्र कसो लागला आयचो तुका तियात्र कसो लागला आयचो स्टोरी वायज तुका कसो लागला तियात्र लागला स्टोरी बरी आसा कॉमेडी आयचो तियात्र तुका कितलो बरो लागला हय स्टोरी बरी आहा एक्टरूय बरे आहाय तेगेले तूं तियात्र पळोवपी काय पळोवपाक तियात्र जायते तियात्र एक्स्ट्रा तियात्र सोडाय आमी आयलोले स्टोरी वायज बरो लागला तुका कसो लागला तियात्र आयचो तियात्र बरो आहा सद्या हांवें पळयला आनी म्हाका आवडला एक्टींग बीन बरें केला स्टोरी स्टोरी बरी आसा थँक्यू सो मच आयचो तियात्र तुका कसो लागला बरो स्टोरी वायज या स्टोरी वायज बरो कितें लायक जायला तियात्रा या इवन लायफ पार्टनर मिन्स तुवें म्हणजे एकमुखाची हें करपा जाय सो हिंग एक मातशें हें जाता सो तें बरें तें लेसन अशें म्हाका तुका कसो लागला चिटचॅट तियात्र ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिटचॅट तियात्र यो 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 गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा प्रुडंट मिडिया घेवून आयल्या चिटचॅट तियात्र रोस्मिता